स्वप्नील प्रदीप हांगा जमिल्ले माने उपस्थित सगळे ग्रामस्थ तुमकां सगळ्यांक पयलीं चवथीची शुभेच्छा. आमचो 1.5 दीस आशिल्लो आनी 5 दीस वर्सां फाटल्या वर्सा संदी मागीर पावना नाल्यार एवरी इयर बाबाचो आशिर्वाद घेवपाक देवाचो आनी बाबाचो दोगांचो आशिर्वाद घेवपाक आमी हांगा पावता. कोविडाचो संकट लास्ट 2 वर्सां सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. कोविड संकटान कितें जालां तें पळयलां पूण शेवटी कितें जाता जेन्ना इलेक्शन आयलें वातावरण निर्माण करप जुमले दाखोवप म्हाका दिसता BJP हें स्वता बरें शिकून घेतल्या आनी एक खास करून कित्याक ऑपोजिशन मातशें खंय तरी वीक पडटा. एसेंब्ली जाली आमी बोवाळ मारतात एसेंब्ली जाली जाल्यार तांकां सरकाराक न्हिदयतात पूण ताच्या मागीर मातशें कमी पडटा तें पडटा कित्याक पडटा कित्याक खंय जाल्यार खंय एकी ना ती एकी सद्या चालू आसा. म्हाका दिसता चवथ जायना फुडें रोखडीच 11 दिसांचो गणपती जायना फुडें खुबशें वातावरण राजकीय बदलतलें. वाड्यार जेन्ना आमी वतात लोकांक मेळटात लोकांची भेट घेतात ते पर्वरी जावं बार्देस तालुका जावं मला बाकीच्या हें BJPच्या विरुद्ध भरपूर द्वेश आसा. आज समज खरें मुख्यमंत्री लोकांक फुडें सांगिल्लें की आपूण चुकलो आपल्याक माफ कर म्हणून कोविडा खातीर आपूण चुकलो म्हणून जाल्यार सुद्दां कोण तरी पळोवंक शकताले. जाणटे सुद्दां दोनदा चिंतताले आशिल्ले ते तुमच्या भितरूय जशें गोंयांत आसा तुमच्या भितर खुबशे तुमचे मित्र मंडळी जाणटे खूब आसतना कोविडान गेले आसतले ऑक्सिजना खातीर गेले आसतले. आज तांकां ठाम प्रमाणान ते उलयतात की ऑक्सिजना खातीर एकठांय वचूना. मागीर नाल्यार 100% नळाक उदक दिलां आमी मागीर नाल्यार सगळ्या घरांनी टॉयलेट दिल्ले आसा आनी काल सांगलां की सगळ्या घरा वचून आमी वॅक्सिनेशन केलें 100%. हे 100% फक्त चल्ले आमचे जुमले ते बी इलेक्शना खातीर. आज नवें काडलां की घरांत आज अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी वाडल्या. कोविडाच्या हातूंत साहजीक आसा की धंदे बंद पडल्या लोकांची सॅलरी कट जाल्या धंदे कमी चलता रोजगार मेळना तशें संजयान बाकीच्यानी म्हणलें संदीपानी बरें हातूंत मांडलें तें परत ते उलोवचो ना पूण इम्पॉर्टंट की आज आमचे भुरगे पयलीं भशेन ना. सोशल मिडिया खातीर खुबशे आमकां चिंतूंक मेळटा आमकां जग पळोवंक मेळटा कितें चल्लां तें पळोवंक मेळटा. एक वाटेन खंय पेट्रोल वाडलें खंय भाजी वाडली खंय फ्रुटां वाडली घरा आसा आनी भायल मनीस ते आवय जावं नाल्यार भयण जावं नाल्यार बायल जावं घरान वतकच जेवच्या पयलीं जो मध्यम वर्गीय घरान आसा जाल्यार 2 वेळचे पोटाक पळयता तो आज दोनदा चिंतचें पडटा ताका आज खंयचें नुस्तें हाडून कितें हाडूं प्रायस कितलो आसतलो हें पयलीं जायना आशिल्लें. आतां जेन्ना जाता ते विशय थंय दवरले 100 रुपया पेट्रोल व्हडलें कितें एका म्हणटा गुजरातचो नवो मुख्यमंत्री उलोवन गेलो पेट्रोल सगळ्यांक लागत ना मग वाडलें फरक कितें पडटा काय म्हणून आमकां पर्वरी खबर आसा पेट्रोल वाडलें रे वाडलें ती सगळी मंडळ येवन साडी प्रकाश जावडेकर म्हणून जावडेकराचो ताका आतां BJPन सांगून वडेकर म्हणून तशी परिस्थिती तांची एकट्याक जाल्या. आतां कोण मुख्यमंत्री उरता कोण एखादी फाल्यां हाका काडत ते आनी म्हणत की सगळे हाणें रॉंग केला म्हणून काडला तो नवो मुख्यमंत्री आसतलो कितेंय करूंक शकता. बोलपाची गरज ना इतलेंच म्हणटी एक संदी म्हाका दिसता नव्या चेहऱ्याक जिता सारकेल्या दिली जाल्यार फुडाराक म्हाका तरी दिसता जिता इतलो वळखता की तीच करपी बरोबर. आनी जेन्ना संदीप आनी हांव आसा आनी संदीप जेन्ना सांगता करून घेवया म्हणून जितान समज देवाचें केलें ना जाल्यार हांगा हांव सांगता की ताणें जें उतर समज पाळ्ळें ना आमी पाळून घेता आनी करून दिता जें जितान उतर दिलां म्हणून सांगपाचो थोडक्यात ती टीम जी आसता ती बरोबर रावता बऱ्या वायटाक तेन्ना कितेंय कमी पडटा आमकां देवाक समज करपाचें हात मेळटा आमी करतले. हें सगळें तुमकां परत आयचे दिसा शुभेच्छा दिता आनी जिताकूय सांगता की बेगीन तुवें जें उतर दिलां तें 11 दीस सोंपना फुडें संदीपान हांव जें उलयलें तें मात बेगीन करून दी तातूंत तांकांय धाडस येतलो तांकांय दिसतलें की तुवें फुडें जावंक लागलां आनी तातूंत तुमच्या भितर एक संपर्क वाडटलो आनी तें रिलेशनान फुडलें. शेवटी आमदार सरपंच ZP पंच मेंबर सगळे समाजाक काम करतात एकामेकाच्या नात्यार कांय ना आनी टीम बरी जाता. सो ह्या टिमीक सगळ्यांक म्हाका दिसता प्रदीप सगळ्यां बरोबर जी सगळ्यां बरोबर वावुरले जाल्यार मांद्र्या तरी 100% इतली वर्सां जें जावना तें तुमकां जाय तशें करून घेवपाची. तुमी कितें आपल्याक वाड्याक जाय साळगांवकर वाड्याक कितें जाय तें फुडें जाय कडेन सांगून तो फाल्यां जालो घेवन की तुमी जाय कडेन करून घेवपाचें तातूंत नातें वाडटा. हें जाता डेव्हलपमेंट पूण एक रिलेशन बिल्ड अप जालें की जीत वचप आनी जिताक दिसपा जाय लोक आपले तेन्नाच वातावरण बदलता आनी आपुलकेन कामां खुबशीं आपोआप जावन येता मागीर ती जॉबाची जावं डेव्हलपमेंट जावं नाल्यार आनी कितें जावं. ह्या वर्साक चवथीच्या पयल्या फाटी म्हाका दिसता संदीपान हांगा येवन बसल्या न्ही नाल्यार काय पण वतालें उलोवन तुमचे कडेन 4 उपरांनी देवा कडेन मागता की म्हणून गणपतीन सगळ्यांक बरी सुखबुद्धी दिवची सगळ्यांचें आयुश्य आरोग्य बरें दवरचें कोवीड पॅन्डेमीक बेगीन वचप 3 लाख आयल्या
ताजे खातीर स्वता काळजी घेवची अशें सांगून आनी हे आमी जे 4 उतरां उलयल्या हाजेर तुमी स्वता चिंतन बैठक करतले अशें समजून मी 2 उतरां सोंपयता. हांगासर येयलो संदीप आनी प्रदीप सगळे जाण हांगा संजय तुमी सगळे जमलेले. आतां ध्रुवनान सांगला सरकार ह्यो कितें करता तो आनी कशें चल्ला सरकार ते. म्हाका दिसता सगळ्यांनी हेचेर विचार करपाची गरज आहा. कित्याक हे बाय इलेक्शनाक सुद्दां आनी तेच्या पयलीं सुद्दां सगळ्यांनी आश्वासनां खूब दिली की जॉब दितात आनी कितें कितें डेव्हलपमेंट करतात. पूण तुमी पळयल्यार आसतलें की इतलीं वर्सां हांगासर कांयच जावंक ना, डेव्हलपमेंट जावंक ना, जॉबूय दिवंक ना, कांय ना. तर रोहनान आतां सांगल्या प्रमाणे जर नोव्हेंबरा पयलीं तेंच्यांनी खरें जॉब जर दिता म्हटल्यार जाल्यार आमी डेफिनेटली तेंकां आमी वचून धाडया. कित्याक म्हाका तर दिसना खंयच तेचे जॉबाचो हो इशू सॉल्व जातलो. सेकंड थींग संदीपान सांगला की डेव्हलपमेंट हांगा गांवांनी हे स्पेशली ह्या वाड्यार कांयच डेव्हलपमेंट जावंक ना. तेका आनी तुमकां सगळ्यांक एक उतर दिता की आमी फुडें येयले, इलेक्ट जावन येयले आनी जर सरकार आमचो आहा जाल्यार डेफिनेटली संदीपाकूय सांगता की हांगासर जे इश्यूज आहात बसुंडेचे जावं रस्त्याचे 100% जातले. आनी जे आयज तुमी संजयान जो प्रस्ताव मांडला ग्रिल्स घालपाचो लायटींचो ह्यो डेफिनेटली 11 दिसाचो गणपती जातलो तेन्ना हांगासर आमचे भुरगे येतले आनी एस्टिमेट करून ते कामूय स्टार्ट करतले. इतलें तुमकां सांगता आनी मागता तुमचे कडेन की एक चान्स दिया म्हाका प्रूव करपा खातीर की हांव कितें करूं शकता तें. कित्याक खुबशे गोश्टी आहा जे मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन आयज मेरेन जावंक ना. इलेक्ट्रॉनीक सिटी म्हाका दिसता रोहन जेन्ना मंत्री आसलो तेन्ना 1-2दा तेकाय विचारलेलें बाबा थंय जॉब कितले जातले. तेन्ना तेणी म्हाका सांगलेलें की थंय कमीत कमी 10,000 जॉब वेकन्सीज क्रिएट जातले म्हणून. हांवूय सरप्रायज जाल्लो. पूण जेन्ना सरकार चेंज जालें हेडींतले तेडीन गेले आनी मंत्री दुसरे जाले आमदार हांगातलो रुलिंगेन येयलो अजून पर्यंत म्हाका दिसना खंयच कितें डेव्हलपमेंट जाला तशें. इलेक्ट्रॉनीक सिटी म्हाका दिसता हेचो आमचो पावर स्टेशन आसलो 99 क्रोर्साचो पावर स्टेशनाक अलॉट केले जाल्यार तो पावर स्टेशन टेंडर अलॉट जालो हे जालें टेंडर आउट जालो सगळें जालें. पूण जेन्ना निलेश काब्राल जेन्ना मिनिस्टर जालो तेन्ना एका वर्सा उपरांत तो स्क्रॅप जालो भायर उडयलो. आतां जेन्ना जर इलेक्ट्रॉनीक सिटी जाता आनी पावर स्टेशन जर टेंडर जर स्क्रॅप करता जाल्यार पावर स्टेशन नासतना कशें म्हणून थंयसर इलेक्ट्रॉनीक सिटी उबी जातली हो प्रश्न येता. म्हणजे हांगा सगळ्यांक फटींगपणाचो बाजार चाललो आहा. कित्याक थंयसर जर पावर स्टेशनूच ना जाल्यार इलेक्ट्रॉनीक सिटी येवंक शकना. आनी म्हाका तेन्नाय मंत्री आसतना रोहनान सांगलेलें फर्स्ट प्रोजेक्ट येतलो थंयच 1800 जॉब क्रिएट जातलेले. आनी म्हाका दिसता कसलें तरी प्रोजेक्ट नांव सांगलेलें एक प्रोजेक्ट हे येवपाचो आसलो म्हणून. आनी तो सुद्दां 18 म्हयन्यांनी तेणी कंप्लीट करता म्हणून सांगलेलो ते तुका कमिटमेंट दिल्लें दिसता तेंचे. सो इतले जर फुडें सरले इतले डेव्हलपमेंट हे इतल्या वर्सांक कित्याक बंद पडले. म्हणजे खंय तरी सरकार ह्यो आहा प्रेझेंट सरकार आहा खंय तरी फेल केल्लो आहा आनी बारीक समाजा खातीर खंयच काम करना. सो एकूच मागता तुमचे कडेन आमकां एकदां चान्स दिया. आमची एक टीम कशी आमी एक यंगस्टर्स कडेन काम करूंक सोदतात समाजा खातीर. सो एक चान्स दिवपाचो. हे बारीक बारीक जे कामां जी आहा देवळाची हे डेफिनेटली आमी आमचे हेचेर करतलेच. पूण जे मेजर डेव्हलपमेंट आहा डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें डेव्हलपमेंट म्हणजे फक्त रस्ते आनी लायटी केले म्हणून न्हू. सद्या पोटाची गरज आहा. व्हडले व्हडले बिल्डिंगे बांदले सगळे म्हणून लायटी बरे पेटयले म्हणून हेका डेव्हलपमेंट म्हणून. जेन्ना पोट भरतले प्रत्येक घरान पोट जर चलतले जाल्यार आयज आमकां कितें आमचे हांगासर रेव्हेन्यू जनरेट जाता तसले गोश्टी हाडपाची गरज आहा. आनी आयज मांद्रे मतदारसंघात खरीच गरज आहा. आनी आमचे कडेन पेंडींग प्रोजेक्ट्स आहात जे कंप्लीट जावपाक व्हेरी इजी विदीन शॉर्ट टायम 1.5-2 वर्सांनी रेडी जावंक शकता. सो तुमचे कडेन मागता की एकदां आमकां चान्स दिया. आमी जाता ते प्रयत्न करतले प्रत्येक घरान जॉब मेळटा अशें. गव्हर्मेंट जॉब सगळ्यांकूच जाय आसता सगळेच एक्सपेक्टेड आसता म्हणजे आमकां जॉब जाय म्हणून. पूण गव्हर्मेंट जॉब सगळ्यांक दिवंक शकना. पूण प्रायवेट सेक्टरान सुद्दां इतले बरे जॉब्स असतात गव्हर्मेंट सर्वंटावूच बरे बरे जॉब असतात. सो ते क्रिएट करपाची जबाबदारी आमची आसता. जेन्ना तुमी आमकां इलेक्ट करून दितले तेन्ना आमी करतले. मागता तुमचे कडेन अशेंच एकठांय आमी रावया आनी बरें कितें तरी समाजा खातीर बरें करूया. हांगासर धन्यवाद म्हणटा रोहन कोटे हांगा येयला संदीप येयला. हांगासर एक बारीकशी मिटींग जाली आनी आमकांय संदी मेळ्ळी तुमचे कडेन उलोवपाक. अशेंच परत मेळत रावया. 11 गणपती जाल्या उपरांत हांगासर आमी आतां हे कामूय सुरवात करूया. तुमचे सगळे एकठांय रावया आनी एक मांद्रे मतदारसंघ बरे
बऱ्यापैकी एक एक्झाम्पल काय अख्ख्या गोंयाची. धन्यवाद.